आमचे गावाचे भाव आज खंय तरी बरे विशय जाले म्हणजे कसले भायले प्रोजेक्ट येतले हे आयज आमकां ग्रामसभेक खरो करून हे आमचे पास जातले हेचे फुडें आमचे आनी खंय तरी बरें जालेलें आहा आनी आमचे आयज लोकांनी मेजॉरिटी दाखयलेली आहा ग्रामसभेक आनी आमचे फूल आमकां कितें आहा कसलें काम डेवलपमेंट आहा जाल्यार आमकां आयज खरो घेवचें पडटलें आनी खंय तरी आयज 2-3 वरां जालीं काय ही आयज पंचायत बरी फेमस जाल्लेली आहा आनी हेचो अर्थ म्हणजे कितें आयज खंय तरी आमचे भाव सगळे आज लोक आमचे इतले पॉप्युलेशन आहे आज ग्रामसभेक आमचे आतां फस्ट आरोप दाखोवप कितें घेतले हे घेतले दाखोवप प्रूव कर हांव म्हणटा प्रूव करून दाखोवपाचें तेणी आमकां फस्ट हे घेतले ते घेतले प्रूव करून दाखोवपाचें ऑलरेडी आमी कांयच सांगता ऑलरेडी प्रूव करून दाखोवपाचें आमकां वॉर्ड नंबर 4 आमचे खंय तरी प्रोटेक्शन हॉल रिटर्निंग हॉल हेचे खंय तरी कंपाऊंड हॉल हेचे डिस्कशन बरें जाल्लेलें आहा खंय तरी आमचो आमी कितें कोण म्हणटा आमी सपोर्ट करता मेंबर आमी कोणाक सपोर्ट करिना आमच्या गांवांत येतली दिसून आमी सगळ्यांक सपोर्ट आमचो आसतलो पंचायतीचो सरपंचाचो म्हाजो इतलें तुमकां हांवें आतां आमचें गांव कोरगांव शेजार गांव म्हणजे आमचो पालया गांवांतून म्हाका एक पंच मेंबरान फोन केल्लो की आमचे थंयसर ताका लोक जळोवपाक जागो ना ते खंय तरी हांवें माणुसकी नात्यान ताका दिलो तो जर हांवें इतलो कोरगांव जो लोकांक दिसता जळोवन दिवना जाल्यार म्हाका हे फाल्यां सरपंच पद सुद्दां नाका म्हाका इतलेंच हांवें हे वायट केलें जाल्यार आनी खंय तरी आमी गव्हर्मेंटाचे आमचे आसात मशिनरी ऑलरेडी कोरगांव वायट रोडा 2 आहात आमचे खंय तरी आमचे कोरगांव गांवांत आतां रिजर्वेशन घेतलेलें आहा हेच्या फुडें एक आमी डिस्कशन करतलो कलेक्टराक आनी फुडें निर्णय आमी घेतलो आतांच कोरगांव ग्रामसभा जाली आणि विशय गार्बेजीचो एक ज्वलंत आसलो आणि गार्बेज नव्या वॉर्डांनी आसा पण कोणच आपल्या वॉर्डान घेवपाकय रेडी ना त्या खातीर एक म्हाजो एक प्रयत्न आसा एक खंय तरी हांवें फुडें सरान एक तो गार्बेज ताका ते दवरपाक एक जमीन पयलेली आसा दुसरी गजाल म्हणजे जे आतां पेडण्यान जे इन्सिडंट घडले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचे 2 आमचे पेडणेकार जे मृत्यू गेल्लेले आसात जे निश्काळजीपणाचें काम जेन्ना खंय तरी आपलो लायनमॅन वयर चडटा जाल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर मातशें ऑफ करूनच ते चडोवपाक जाय वचून ताका तसलेच तांकां फॅसिलिटी ना आनी जे म्हणटा तो करता करविता त्या घराचो आयज तो तेंचो आधार गेल्लो आसा सरकारा कडेन मागणी आसा की ताका काय तरी कंपन्सेशन दिवचें त्याच्या फॅमिलीक एक उधार निवाराचो प्रश्न आसा एक गरीब मनीस तो एक खंयचे तरी तेंचे एक संकट येयल्लेलें आसा हांव परत सांगपाची गजाल म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे मिनिस्टर आमचे ढवळीकरा कडेन मागणी करता की ताबडतोब त्यांनी जे भेट दिवपाक जाय आसली त्यांनी कितें प्रोसेस केला खबर ना हाजी माननीय CM कडेन मागणी आसा त्या दोनूय कुटुंबांक न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून